लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीचे देऊळ जे मायनिंग लीज वाठारांत येता आसात तर ते लिजा भायर काडप ही सरकाराची जबाबदारी अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलें। बुधवारा मया एका कार्यावळीत उलयतना मुखेलमंत्र्यान हे वक्तव्य केलें। ल्हान सान मुद्द्यावयल्यान मायनिंगाक विरोध करप समान न्हय, सरकारा कडेन चर्चा केल्यार कांय प्रश्न सुटपाक शकता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। खंयतरी विरोध जर बंद जायना जाल्यार मायनिंग एक्टिविटी आमकां सुरू जावपा खातीर वेगवेगळे अडथळे येतात। सरकारा कडेन ज्यो उलयल्या उपरांत गजाली सुटूंक शकता ताका लागून रस्त्यार येवपाची गरज ना, म्हजें स्पश्ट मत आसा। सरकार वेगवेगळे प्रश्न हाताळपा खातीर आमदार आसा, सरपंच आसा, जिल्हा परिषद सदस्य आसा, तांचे कडेन हे तांचे कडेन विशय सोडयात, आमचें कांयच म्हणणें ना। मदीं ताणें म्हाजे कडेन विशय मांडलो, लयराईचें देवूळ लिजान येता, आमकांय लयराईचीच प्रिय आसा, आमीय देवळांचो आदर करता, आमकां लिजान येयल्लें केन्नाच जाता। आता खातीर हांवें ताकाय सांगलें, लिजान येता आसत लिजा भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा। 100% लिजा भायर काडून पयल्याच जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कांयची देवळां सुद्दां दिवपाची तयारी आसा। कारण आमची सगळ्यांची आस्था आनी श्रद्धा देवी लयराई कडेन आसा, त्या ती खंय तरी एखादो विशय घेवप आनी तेजेरूच भडकप। थोडे जाण अशाच पद्दतीन आमी ताका म्हणटा की नेगेटिव्ह मायंडसेट आसलेले, म्हणजे त्यांच्या तकलेंत सातत्यान नेगेटिव्ह आसता। सरकाराच्यो 100 गजाली पॉझिटिव्ह जाता, एक खंय तरी गजाल 5ची चुकता आसत जाल्यार तीच परत उलोवप, परत सोशल मिडियाचेर घालप, परत तेजेच लोकांक सांगप आनी 100 गजालीचेर उलयात न्ही, 100 गजाली सरकारान बऱ्यो केल्या ताजेर उलोवपाक कोण नासता।